परमिशन हे कितकोन दिले आनी कोण दिले आनी रिवोक जालें ओके सो हांव मेळपा हुंय कितले हांव ते आमच्या बरोबर सरपंच या पंचायत बॉडी आसा सो तुम्ही पंचायत बॉडी सरपंचा कडेन विचारपा तेंचे व्यूज विचारपा तुगेले हेल्थ ना लायटी ना फायर ना खंयचे आहा स्टील फायर इज नॉट देर आतां ते सडनली थ्रू एडवोकेट आमकां कळ्ळां पंचायती हाडून दिलें ना की कन्वर्शन संदास दिला देन गार्बेज नॉट देर देन पोल्युशना दिला पोल्युशन दिलें तिंगा क्वेश्चन मार्क आहा ते आमकां आतां हें करचें पडटलें कित्याक तेणें 2000 प्रोसेसिंग युनिट म्हणून पोल्युशन ते घेतले ते रिन्यू केला आणि दॅट रिन्यू केलं ते एज पर माय नॉलेज 22/16 नॉट 22/16-A तेणें पळय तें परमिशन घेतलां ते 22/16-A म्हूण सर्वे नंबर डिफॉल्ट जाला आनी तेणें कन्वर्शन सानात करून हाडला आतां कितले 3303 मिन्स एंटायर विलेज कन्वर्टेड जनरल झोन म्हणजे तेच्यान कितें आण घालपा आता ही आमगे विलेज पळय आहा ती कवर जातली आनी सबन विलेज पंचायत आवेडे कुटुंबी शायफी हे टोटल ज्युडिशियल ऑब्जेक्शन आहा आनी ते व्हडले कितली घडटा पंचायत बोवाळ मारता लोक बोवाळ मारता तुम्ही हे जे प्रॉब इश्यू आसा तो पयली आमदारा फुडें मांडून नासलो आमदारा फुडें आमी एक दीस गेले देखून अशें थिंग जाल्ले कडेन हा तेन्ना आमदारान सांगलें आतां कांय करपाक जायना हे 2022 ओपन जातले परत तेन्ना तुमगेलें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें हाडून दिये आतां न्यू आमदार आसा एल्टन डिकोस्टा तेजे फुडें तुमी गेल्ले हे बद्दल ना पूण हांव सांगलें ताका ओरल सांगलां मेळ्ळे कडेन की आमगेले रिगार्डींग रोडाचे बी सांगलां आनी आतां आमी गरज पडटली आतां आमी तेका पुरय जातले तुमी रिटर्न कितें दिलें तांकां कोणाक ना सो कांय दिला आमी बेश्टे ओरल हें केला आतां पंचायती हो ना आमगेले रिटर्न दिवपाक जाल्यार आमी ताका आमगे ग्रामसभा जाल्ली सो आय वॉज अंडर इम्प्रेशन तो कडेन येतलो म्हणून आमी ते दीस तें उलोवपा आहले ताका आमंत्रण दिल्लें आमगे आतां हो पंचायती हो इश्यू कितले वर्सां जाले एक 12-13 वर्सां म्हणटा तुमी घुसपाता म्हणजे खंय तरी पंचायत बॉडी हेतून फेल जातशें दिसना तुमकां ना पळय आमी पंचायत फेल जाता म्हाका दिसना कारण आमगेलें काम कन्सर्न डिपार्टमेंटा कंप्लेन दिवपा आहा तो आमी दिल्ले कडेन आसा आनी आमकां तेणी ऑलरेडी डेमोलिशन नोटीस काडला आमगे डेमोलिशन नोटीस आयले तेणी चॅलेंज केला अपील केला आनी अपील स्टील इन होल्ड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑन 26 जुलाय देर वील बी हियरिंग सो बिफोर मुगे नोंदरी बिफोर दॅट आमगेले कित्या तरी तिंगा वचों जाय आमगेलो फुली ओपोज आहा म्हणून ते ऑर्डर दिवचे पडटली स्टेज 26 जुलाय जातली तेज्या पयलीं आमगेले हे सगळे तेच फुडें कितें तरी वचपा जाय कोणाक एडिशनल डायरेक्टर सेयींग दॅट नॉट टू गिव कितें आमगेलें टोटल ऑब्जेक्शन आहा म्हणून हेजे तूं सरपंच म्हणून तुमगे कितें आसा तुमगे स्टेप कितें आसात लोक कितले जाता परपरत आवाज जाता हेजेरूच ग्रामसभा कितले फावटी ग्रामसभा बोवाळ जाला आतां तुमगे फॉर्म डिसिजन कितें आसा एज अ सरपंच एज अ सरपंच आमी आतां पयलीं सद्या पळयतले 26 जुलाय हेजेर इस्टे तेगे भायर पडटा वो ना इस्टे तर तेणी ग्रांट केले परमिशन ग्रांट केलें जाल्यार आमगेल्या विलेजरां वतीन आमी पयलीं ग्रामसभेर इलेक्शन केलें आनी आदली गरजे आमी वी वील गो हायर ऑथॉरिटी थंय वचपा जाय थिंगा वयतले बरोबर मरे लिगल वे आमी तेणें दिलें म्हण आमी सोडून घेयना त्या करेक्ट आतां तेजी म्हजें नांव चार्ल्स फेर्नांडीस हांव हिंगाच गांवचो आमचें घर हिंगाच बोगलेच पडटा आमी आज एकठांय जाल्यार कित्याक आमची विलेज प्रोटेक्ट करपाक आमची विलेज रिस्टोर करपाक आमची आयडेंटिटी आमचें कल्चर आमचें हेरिटेज कितें उरला तें रिस्टोर करपाक देखून आज आमी एकठांय जाल्या आतां एसे तर इंडस्ट्रियल येत रावले आमच्या विलेजीक आमची वॉटर बॉडीज इफेक्ट जाता आमचे रस्ते इफेक्ट जाता आमची घरां वयता देखून आमी आज मुखार सरल्या देखून आमकां आतां हें नाका विलेजींग आमकां असलें नाका असलें डेव्हलपमेंट नाका आमची विलेज ती विलेज म्हणून टाकून दवरपा जाय देखून आमी आज मुखार सरल्या आतां तुमी विलेजाचो एक्झॅक्टली हो जो इंडस्ट्रियल झोन कितें कितें जाता त्यांनी डॅमेज कितें जाता विलेज पयलीं सर तर आमची न्हंयो आसा हिंगा ओड आसा आनी आमची बरी झाडां आसा रोड ना ओके आमची तेको तेकोन घरां धाकटे धाकटे आनी असो आमचे व्हडले ग्रेस न्हू आमची गोरी जर आमची पूण ते आतां कितें जाता हें एक्सपान्शन जालें न्हू
ते वॉटर बॉडीज पेयतले मागीर ते नळ आहा ते वयतले आमचे हिंगा जोरी आसता आमची न्हंयो आसता आमची हिंगा फिशींग चलता कितें एक्टिविटी करता आमी आमचे विलेज सारखे तुम्ही आता सरावंडींग पळयलें इतले ब्युटिफूल आसा जर ते इंडस्ट्रियल जाले ते मागीर ते इफेक्ट जातले सगळे अशें आमी ऑब्जेक्ट करता आता आनी तेच न्हू आख्खे हिंगा वोल्टेज फ्लक्च्युएशन कोणागे टीव्ही वयताय कोणागे ट्यूबलायट फ्रीज वयताय मोटर हिंगा ते व्हडले लॉरी येता आनी तो रोड पण धाकले आसता ते लास्ट टायम एक बरो व्हडलो इश्यू जालो एक व्हडली लॉरी येयली सगळो टँकर येयलो हांगा आख्खी लायट गेली प्रॉब्लेम जाता सगळ्या आख्ख्या लोकांक देखून आमकां बरें आमकां नाका इंडस्ट्रियल फॅक्टरी म्हणटी आमकां नाका पार्शियल कितें आहा तेजें आमगे ऑब्जेक्शन ना. So we need, do you people need it? No, nobody has come to us. At least to me, nobody has come. See, everybody here is doing some kind of small, even I am a business person. Okay, but I don't want to disturb people and do business here. No, that is not my motive at all. I am also business for your day-to-day life. Something to survive you have to do. You know, to at least for your hand to mouth, to reach your requirements, you have to do something because no government is going to feed you for that. So I am saying, at the cost of people's life, this should not happen. This is like costing. Like tomorrow, what are the consequences? You guys, government bodies will give them permission, but what are the consequences the villagers have to face, na? The villages are, if tomorrow somebody falls sick with this kind of a mess here, is anybody responsible? Is the government giving in writing, if you fall sick, I am going to take the full responsibility of your sickness? No. So if that is the assurance, even after that assurance, no, we are not ready for this. We don't want at all. Arey, amge purvas mon gele with these small roads, even smaller roads than this. Now why do we need here? Why? There is no need of an industrial this over here. If he wants to have expansion, nobody is stopping anyone from becoming big, but not at the cost of people's life. See, if he wants to become big, he can go buy a plot and become rich. That is not anybody's problem. See, this the main thing. It's not because this hindrance is not because of jealousy. It is only protecting our this village. Thank you. प्रॉब्लेम आसा हांगा ही इंडस्ट्री जावपाक कोता येना आमची सगळी आमच्या लोकांचे प्रॉब्लेम आसा. नमस्कार. हम आई थिंक एकठांय जाल्यार इंडस्ट्रियल फॅक्टरी एक्सपेंड करताय ताका लागून लोकांगे ऑपोजिशन आहा. लोक कित्याक ऑपोज करता कित्याक नाका. इंडस्ट्रियल एस्टेट कित्याक कोत्ताय बिकॉज गोरां बा नासताय ते इंडस्ट्रियल एस्टेट हिंग गोरां आहाय हिंग वॉटर बॉडीज आहाय ते जावपा जायना. सो वी आर स्टेईंग नो टू इट. नो म्हणजे नो आमकां नाका तो गांव. आमगे सगळीं गोरां वयतलीं रस्तो वाडटलो ताका रिक्वायरमेंट कितें आहा तांची रस्तो जायो रस्तो वाडटलो घर वयतलीं आमगेली. मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज गोरां. ते गांवकार वाडप रस्त्यार तर तीं घर गेलीं त्या लोकांक आनी रावपा जागा ना. आतां आमी उलयताय बट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? द TCP is responsible for this. Who was the TCP minister last time? Amgelo MLA. Why didn't he stop it? Then कित्याक बंद करूं ना? They get responsibility. They thought TCP is the head. Yeah, but he could have stopped it. Then काय करूं ना? So I think we should approach the ex-MLA and question him why this was not stopped by him. Is from this ward only. See, actually, we witness it every day. There are so many big trucks coming. Because, see, first of all, expansion of road is required. No villagers have given the requisition saying that we need it. Okay. So, until we don't request it, why we need it? We don't need it. No, we are happy with what we have here. Correct, no? So that is the first thing. And secondly, it is like one person just taking his own decision and doing the way things are. It's not proper at all. Because has he even come to any of these villagers to say that, okay, expansion of road? I mean, it is like Hitler's rule, man. Like, okay, I want to do this and he is doing it. It is not right. It is not right. Alphonso मुगेलें घर हें हिंगा आनी आतां जायते लोक एकठांय जाल्यात ते कित्याक लागून मेन इश्यू आहा तो हिंगा विलेजींक आमगेलें इंडस्ट्रियल झोन म्हाका करपाक आनी एक प्रोसेसिंग युनिट म्हूण दिल्लो पयलो पार्शल ते आतां एक्सटेंशन मागताय 3,303 स्क्वेअर मिटर्स फॉर इंडस्ट्रियल झोन.
ते ओपोज करताय सगळे लोक फॉर इंडस्ट्रियल आमी कित्याक इंडस्ट्रियल झोन 1% तर दिलो एकली मनशा हाले सगळी इंडस्ट्री मागतले ते कोणाच्यान मागीर ओपोज करपा जावपाना सो आता पंचायत आमी 2009 रेजोल्युशन along with 1000 signatures आहे जे म्हाका आहा ती कॉपी 2009 ची तेदोन आमी ऑब्जेक्ट केल्लो फॉर दिस मार्किंग एज अ इंडस्ट्रियल झोन आहा ते आमी कांय ऑब्जेक्ट करूना पूण आतां दुसरें सगळें मागलां ते सर्वे नंबर सांगा तुका जाय जाल्यार एक्सप्लेन करता खंयचे ते सर्वे नंबर 22/16 partly zoned and industrial zone should be fully industrial proposed for its expansion. Survey number 23/3 should be fully industrial zone since it is adjacent to the existing industry. Survey number 21/1 should be zoned as settlement to promote industrial housing. Industrial housing मागला त्याला फुल आख्खी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल हाऊसिंग मागला आमगे विलेज आणि आता सरपंचान जे भाशेन सांगितला सरपंचान डिमोलिशन ऑर्डर काढली तो एपीला गेलो तो तेगेलें एक कडेन एपील रिजेक्ट केलें तो मागीर हायर एक गेला सो हांव कितें म्हणटा सपोज हांव पंचायत बॉडी आमकां विलेजीन एक पंचायत बॉडी आहा दे आर बायपासींग पंचायत आनी मुखार वचून ते कोताय जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ हॅव्हिंग पंचायत इन आवर विलेज पंचायत is fully supporting Baba Panchayat saying we don't want. We have plenty resolution. Gram Sabha resolution आहे पंचायतीक सगळी correspondence in spite that I don't know authorities हे कितकोन मार्क केलें आनी कितकोन permissions दिली so ते आमकां how they in spite of having सगळी resolution पंचायत conversion आनी हे सनात कितकोन दिले कोण दिले आनी तितून कोण इन्वॉल्व आहा तुमकां कितें दिसता खंयचे डिपार्टमेंट हेतूर हे आसा म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल I would blame TCP कित्याक TCP को फर्स्ट कन्वर्जन आनी हे ते TCP अंडर येता कित्याक इंडस्ट्रियल झोन मार्क कोता जाल्यार TCP रिस्पॉन्सिबल TCP कडल्यान आमगेली ऑब्जेक्शन आहा तेमी कन्सर्न करपा जालो पंचायतीक बाबा वी आर गोईंग फॉर अ इंडस्ट्रियल झोन तुमगे ऑब्जेक्शन आहा पंचायतीक बायपास दे बायपास फुल्ली बायपास पंचायत सो पंचायतीक बायपास कोण ते करप म्हळ्यार इट इज टोटली TCP आनी कोण ऑफिशियल आहा ते रिस्पॉन्सिबल आनी सेकंड थिंग कितें तेमी हिंगा सपोज दिता इंडस्ट्रियल झोन मार्क कोता आमी एटलिस्ट 2000 विलेजेस आहा हिंगा बागा कोटुंबीचे आहा मागीर थिंगसोन थिंग इंडस्ट्रियल झोन मार्क कितकोन करपा जाता यू कॅनॉट मार्क इंडस्ट्रियल झोन आमगे गोरेंचे मुगे गोरें वॉटर बॉडीज आहा रिवर आहा नाला आहा सगळे आहा न्हू हे कन्सिडर करपा जाय आसलें TCPन देन ओन्ली हें करूं जाता पंचायतीन तेका रिवोक कर म्हूण आमी रेजोल्युशन घेयल्लें आनी तांकां धाडलें पूण तेणें दिलें ना पूण हे घर काडटा जाल्यार हे TCP कन्वर्शन सांगत ना जाल्यार दिना पूण हे दोन फॅक्टरी तेणी टॅक्निकल क्लियरन्स कशें दिलें आतां टोटल फुल्ली लोकांगे ओपोज कितें आहा आमकां आमगेले गांवांत full entire village we don't want an industrial zone and not a polluting industry like this. It's a distillery fall emanating from that side. If you pass that side वास येता सारको आनी सामकी जावपा जायना सो तेका आमकां एक उलयना मरे नुस्त्या घरा येताले आमी हिंगा ऑलरेडी ते सायडीन डुरीजाण हें कण आख्खें बंद केलो नेरो उदक हिंगसून येतालें आख्खें उदक येता रिवरीचें हय फिशींग मरे लोक इतलो जाला तुमगे पंचायती 7 मेंबर आसा हे अशी सपोर्ट करपाक ते सपोर्ट करपाक कितली जाण आसा तुमगे आतां एट प्रेझेंट नाका 5 मेंबर वॉर्ड मेंबर म्हळ्यार टोटल सपोर्ट आसा तुमकां हे अगेन हे तुमगे अपोज करपाक टोटल बॉडी रेजोल्युशन घेतलं न्हू आमी